विरेश ओवरऑल इलेक्शन कशें जाल्लें तो रिस्पॉन्स जाला ओवरऑल बरो रिस्पॉन्स आसा पूण आतां पळोवंक गेल्यार खुबशे मनी डिस्ट्रिब्युशन जावं दादागिरीचो वेव्हार हो ह्याय इलेक्शनाक सेम चालू आसा आनी हेजेर खरें म्हटल्यार टायम टू टायम जे एक्शन घेवपाक जाय तें एक्शन जायना. आमी फ्लायंग स्कॉडाक आपोवपाक सोदता, फ्लायंग स्कॉड लेट पावता, इतलें म्हटल्यार डिस्ट्रिब्युशन जावन चल्लें. सो हें खुबशें आजुनूय सेम दिसता. बट आतां लोकां कडेन आसा, लोकांनी डिसायड करपाक जाय की बाबा कितें जाय आमकां गांव राखपाक लागून बरे मनीस जाय, न्यू फेस जाय, क्लीन फेस जाय, अनकरप्ट फेस जाय. सो हें लोकांचें डिसिजन आसा. आमी कितें करपाक जाय तें सगळ्यांनी केल्लें आसा, वर्कआवट केल्लें आसा, काम केल्लें आसा. पण लोकांचें डिसिजन आसा. ओवरऑल आतां रिस्पॉन्सूय बरो येता. खूब जाण आमकां सांगताय, पूण पळोवया आतां कितें जाता. ओके, हांगासरले एक एक्स एम एल ए तेंचो एक रिलेटीव आहा जो अनअपोज आयला, सो तेजो इफेक्ट कितें जातलो अशें दिसता तुका? ना, असो जातलो अशें म्हाका दिसना. कारण आयज लोकांनी चिंतलां आनी हेज्या पयलूय लोकांनी चिंतलेलें गेले ते इलेक्शनाक जेन्ना एसेंब्ली इलेक्शन आसलें आनी एक चेंज हाडली आनी गोंयांत खंयूच अशी चेंज जावना ती सानंद्री मतदारसंघात जाली. आनी सेम जातलें. आयज तेंच्यांनी कितलोय पयसो वावरूं, कितलेय दादागिरी करूं, आयज तुमी पळयता आसतना आत्तां आगासायम गेल्लो आनी ते आपणाच्यो ज्यो गाडयो आसा, टिंटेड गाडयो आसा, हांवें ऑलरेडी रिपोर्टान दाखयल्ली आसा, टिंटेड गाडयो घेवन भोंवता, टिंटेड गाडयो वोटरांक हाडटा. भितूर टिंटेड गाडयेन पयशे डिस्ट्रिब्युशन चालू आसा, मात एक्शन कांय जायना. म्हटल्यार आयज खंय आसा BJPचे जे कॅन्डिडेट आसा तेंचे खंयच्या खंय वायलेशन, ग्रॉस वायलेशन जे चालू आसा आनी कंटिन्युअसली हांवें रिपोर्ट केल्लें आसा, हांवें सांगलेलें आसा, आरोपूय सांगलेलें आसा, सगळ्यांक सांगलेलें एक्शन घेया म्हणून. तितल्यो 3-4 म्हाज्या फुडल्यान 4 तरी टिंटेड गाडयो गेल्यो तेंच्यो आनी सेम नंबर प्लेट, सेम फुडलो ग्लास पासून टिंटेड आसा. हें वायलेशन आसा आनी ही जी दादागिरी आसा ही दादागिरी चालूच केल्ले तेंच्यानी, आपणाक जाय तशें करता. आनी म्हाका खबर ना आयज BJP सरकार समज तेंच्या अंडर आसा, इलेक्शन कमिशन, तेंच्यांनी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक आनी एकूय टिंटेड गाडी अशी आसपाक जायना. ह्यो कंटिन्युअसली फ्लो जाता आनी हांव सांगूंक सोदतां सानंद्रीचे मतदार आयज क्लियर मायंडान आसा आनी क्लियर मायंडान इलेक्शनाक वयतले. तुमी तांकां टिंटेड गाडयान हाडा, पयशे दिया, कितेंय करा, पण तांकां जाय तांकांच मतां मारतली. आनी गेले ते फावटी सेम जाल्ले आसा आनी हे फावटी सेम जातले. तूं एज अ यंगेस्ट फॅमिली ह्या वर्साचो आनी ह्या सायडीन यंग वोटर्स जे आहा तेंचो कसो रिस्पॉन्स आनी ते कितें सांगता? खूब बरो रिस्पॉन्स आसा आनी आमी जितले आयज पळयता खुबशे यंगस्टर्स आयज फुडें सरता. पयलो अशे यंगस्टर्स फुडें सरनासले पंचायत इलेक्शन जावं एसेंब्ली इलेक्शन फुडें सरनासले. मात आयज हें पळोवन आमकांय खूब बरें दिसता की यंग कॅन्डिडेट, यंग फेसीस फुडें सरले आनी ते खंय ना खंय आयज इलेक्शनान आसा. म्हणजे इलेक्शन सगळे दोनी वाटेन आसता, एक सायडीन जिखता, एक सायडीन हरता. पण पार्टिसिपेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट, कित्याक आमकां डेमोक्रेसीन पार्टिसिपेट करपाक जाय आनी पार्टिसिपेट करता तेन्नाच खंय ना खंय डेमोक्रेसी बरी जातली आनी ऑपोजिशनूय जावंक शकता, रुलिंगूय जावंक शकता. सो हें बरें जातलें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.